तेसलोनिकेकारांक पावलुचें दुसरें पत्र. आमचे पासत मागात. चॅप्टर 3. शेकी भावां भयणीनो, आमचे पासत मागात. तुमचें मोदें जालां तशें देवाचें उतर सुटसुटीत परगट जायत वचूं आनी लोक तें मानान घेवं. तशेंच वायट आनी खोट्या मनशाच्या हातांतले देव आमकां निवारूं म्हूण मागात. कित्याक सगल्यांकूच भावार्थ ना. पूण सोमी विस्वास फावो आसलोलो तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वायटव्याच्या हातांतलीं तुमकां राखतलो. आनी सोम्याच्या देण्यान तुमचेरूय आमी विस्वास दवरतांव. तुमकां आमी दिल्यात त्यो आज्ञा तुमी पाळटात आनी पाळटल्यात म्हूण आमी पातयेतांव. देव तुमचो मोग कोत्ता ताचो पूर्ण अनुभव आनी क्रिस्त दिता तें थीरपण सोमी तुमकां फावो करूं. आलसाय वाटायात, प्रिती मोग सांबाळात. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालतांव. बेकार भोंवतात आनी आमी दिल्ले शिकोवणे प्रमाणें चलनात त्या भावां भयणी थावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणोत. तुमचें मोदें आमी आसल्याव तेदना आमी बेकार भोंवनासल्याव. कोणाच कडचें फुंक्या आमी जेवंक नाव. परतेंच जाल्यार कोणाकूच जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन दीस रात आमी वावर केला. आमकां हक्क नासलो म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचें मोदें आसल्याव तेदना आमी तुमकां दिला तो नेम असो. कोणाक वावर करची खोशी ना तर तांणी जेवचेंय न्हय. तुमचें मोदें कांय जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात, लुडबुडटात म्हूण आमी आयकलां. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान असल्यांक आमी असो हुकूम घालतांव आनी शिडकायतांव. दुसऱ्यांच्या वेव्हारांत तोंड घालिनासतना तांणी वावर करून आपलें पोट भरचें. तुमी भावां भयणीनो, थोक्को नासतना बरें करीत रावात. ह्या पत्रार आमी सांगलां तें कोण आयकून घेना जातीत जाल्यार तांची चोत्राय धरात आनी तांकां आपणाचीच लॉज दिसचे खातीर तांकां पयस दवरात. तरी तांकां दुस्माना परी लेखी नाकात, पूण तुमची भाव भयण म्हूण तांकां शिडकायात. निमाणीं उतरां. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदां आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सोमी तुम्हा सोमेस्तां सवें आसूं. हें नोमान म्हज्याच हातान बरयतां. पावलू. दर एका पत्रार ही म्हजी निशाणी. म्हज्याच हाताचें बरोवप हें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुम्हा सोमेस्तां सवें आसूं. देवाचें उतर हें.